समट आणि सावाला देव जनवाई धाकटे आमच्या खातीर आसात. आतां म्हाका पिड्यार लक्षणां वचून म्हणजे धाकटेरां मेळटा. खाली खाती खोर्जुचें आसा जाल्यार खाली दळार साबण चड जालां जाल्यार हांव नावाडी डॉक्टर आसा डॉक्टर जेरोमिटला घेता. खाली फिजिकल हें पेन ताप आनी जालो जाल्यार क्रिस्टोफर पायताड येता. आडांचें जाल्यार डॉक्टर एडवर्ड नाझरेथ आसा. आनी तशें आनी नावाडी डॉक्टर आमचो डेंजल पिंटो आसा. खंय सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम कोण लोक आयलो जाल्यार कुडले आमी ताका रेफर करता. तो येता आमकां तशें आनी थंय थोडे जायनातले आमचेर जाता. थोडे टीन डॉक्टर केरोलिनी गूण करूंक जायना वखदां दिवन ती आमच्या हरशीं धाडटा 15% वचा म्हणून. देखून कावन्सिलिंगाक काम करता. धाकटेरांत थंय सायन्स थंय फिजिकल वर्ल्डांत हांव कुडी चिपडा गूण जायनातल्या वेळार तांकां दुखां ती दूख नीज तांकां हात वयर वचोना खोलीन रडटात बोमारतात म्हणना. पोटान दूख आसा खोटीन दूख आसा धाकटेरां मेळना. पूण ती पिडा ना थंय पिडा ना ती भितरली पिडा दिसनातली पिडा खोली बोगडांनी धरून काडून ती सोमॅटीक डेल्युजन म्हणटा आमी ताका. सोमॅटीक डेल्युजन म्हळ्यार भ्रमे सोमॅटीक म्हळ्यार कुडीचें कुडीची एक दूख ती धाकटेरां मेळना आनी आमकां असो येतात थोडे फावटी तांकां कठीण. आतां पांयांत उजो खंयच्यान उजो येवचो येवन पांयांत उजो पेट्टा म्हण येवन रडटात म्हण पळयल्यार उदक घाल्यार आयसान पांय दवरून बसतात. आतां आनी ते आमचो कॅरिझमॅटीक रेतीन गूण जाता ते कॅरिझमॅटीक रेतेरांनी लोकांक बरें लागूंक एक तांचो आसलो आमशाकालिंग म्हण सांगल्यार प्रॉफेटीक मेसेज आसा. आनी ताज्या मागीर ह्या रेतेरांनी हांवें पळयल्या प्रमाणे एक लोकांक खालें आकर्शण भोगता म्हण सांगल्यार गूण जातात अशें म्हणून. आतां सांगतात गा तो रेतेरां इतल्या जाणांक गूण जालें इतल्या जाणांक बरेंपण जालें म्हणून. तुमकां कितें भोगता हें गूण जालें म्हणचें हें निज जावन गूण जाता की या अशें उसार सांगचें मात्र गी म्हणून. तो उठ्ठाना हात वयर वचना आनी पुरा तो हात 2 दीस वचोना 3 दीस हात वयर वचोन ते दरखण येता. ते कॅरिझमॅटीक आयिल्ल्या वेळार गूण जाता कित्याक ती एनर्जी झोन मूव जाता. ते आमचे ते मेडिकल फिल्डान सांगता एनर्जी झोन म्हणून सांगतात. ते मूव जायनातल्या वेळार ताका वखदां दिवन काडूंक जायना. एनर्जी झोन ती एनर्जी रावल्यार करंट दोळ्यान दिसना ते. धाकटेरांक कळटा की खंय ब्लॉक जालें जाल्यार शीर कट्ट जाली जाल्यार मासा प्रॉब्लेम आहा जाल्यार बॅक्टेरिया आयला जाल्यार डॉक्टर गूण करतात. ते बरा ही दिसानातली सकत रावल्या ती मुवमेंट जायना दरखण येयला म्हळ्यार तांचे थंय वखदां नात. आनी चडाव चडावात आणि सावाला वखदां दितात वचना ती म्हळ्यार मतीन कंता काळजान दुखा त्या दुखीन ती एसिडिटी जाता. समट आणि सावाला आज आमी एक विंगडस पूण गरजेच्या विशयाचेर संवाद चलयता. फाटल्या सुमार लागीं 30 वर्सांनी आमचे दियेसीजींत आनी हेर गडे कॅरिझमॅटीक रेतेऱ्यो लोकां मोगाळ जाल्ले आनी सांगातास देवाचें उतर बरान परगट जाल्लें पळोवंक मेळटा. सबार जाणांक आत्मीक तशें लौकीक बरेंपण जाल्लेंय पळोवंक मेळटा. आज आमी ह्या कॅरिझमॅटीक रेतेऱ्या विशयांत जाणा जावंक ह्या संवादांत प्रयत्न करता. आनी आज आमचे सांगाता दोग कापुचीन याजक आसात. ह्या विशयांत संवाद चलोवंक फादर डॉल्फी सेरावो तुमी खंडीत जावनी ताका पळयला आनी आयकला. कुलशेकार फिर्गजीसो तो गांवान आनी तशेंच ताच्या ह्या जाकी जिणयेंत बेंगलुरू हासन आनी तशेंच ब्रह्मावर हांगासर ताणें इस्कालांनी वावर दिला प्रिंसिपल जावन. आनी तेच प्रमाणे फाटल्या थोड्या वर्सांनी मंगळुरांत BJE सेंट ॲन फ्रायरी हांगासर ताणें आत्मीक सेवा दिल्या आनी सबार गाडे प्रवचन करून तो गेला. आनी सांगातास फादर सिप्रियन डिसोजा गांवान पेर्मुदे फिर्गजीसो 9 वर्सां दुबयंत सेंट मेरीज चर्च हांगासर ताणें सेवा दिल्या. आनी तशेंच BJE सेंट ॲन फ्रायरी थंयचो सुपिरियर जावन फादर डॉल्फी आनी तांणी सबार गाडे वचून सेवा दिल्ली प्रवचन दिल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. आज ते दोगी आमच्या सांगात आसात. प्रस्तुत ते आत्मज्योती कावन्सिलिंग सेंटर ते बाणसो हॉस्टेलाचे वरणी इल्लेशे मुखार
ते नॅचरल आईस्क्रीम आसा थंयसर ताच्या ऑपोजीट सायडीन तांचें केंद्र आसा मागण्या विशयांत जायतो वावर दितात आनी तशेंच तांच्या लागीं आयिल्ल्यांक ते कावन्सिलिंगय करतात तुमच्या सर्व वीक्षकांच्या नांवान हांव तांकां दोगांकी बरो स्वागत मागता वेलकम फादर समट आणि सावाला फादर डॉल्फी पयल्यान पयलें तुमच्या लागीं विचारचें सवाल जावन आसा हे कॅरिझमॅटीक रेतेऱ्यो सांप्रदायीक रेतेऱ्यो कन्वेन्शनल रिट्रीट्स पयलें परस जाताले आनी कापुचीन पाद्रा मस्त येताले तोवळी वय फिरगजांनी त्या रेतेऱ्यांच्या की हे कॅरिझमॅटीक रेतेऱ्यो चड लोकां मोगाळ जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटात लोकांक हे बरें लागतात म्हणलें बरें दिसता कित्या खातीर जावंक पुरो कॅरिझमॅटीक रेतिरांकी आनी सांप्रदायीक रेतिरांकी फादर ओनील इल्लोसो फरक आसा तांच्या मदें दोनांचें मूळ एकच बावार्थ घट करूंक आनी बावार्थांत वाडोवंक आनी देवाचें आजारपण वळखूंक देवाच्या मोगान बरोवंक आनी फेलासो मोग करूंक वो मूळ उद्देश कॅरिझमॅटीक रेतीर जावंक पुरो सांप्रदायीक रेतीर जावंक पुरो पूण ते आचार देवाच्या लागीं येवचें आनी बावार्थान गुण दिवचें आनी नीज मोगान भरचें आनी मोगान बरिल्ल्यो करण्यो करच्यो हे दुसरे थंय विधानां तिकेशे तापावत आसात विंगड विंगड रिती आसात हांगा पळयत कॅरिझमॅटीक रेतीराक वत्तू दितात पळयतात बरोवन मागचें पळयत स्पिरितान भरचें आनी बरोवन मागचें थंय तिकेशे सायलंट आसा आनी पुरा हांगा पळयतात मातशें सकत विश्वासांच्या थंय काम करचें या पळयतात मातशी ती गूण सकत विश्वासांतय भक्तिकांतय ती उठोवन दिसची दिसून येता उर्बा तशें पुरा थंय सांप्रदायीक रेतीरांत थंय तिकेशे मावंटपणाक इल्लेशे वत्तू दिवचो कंथारां इल्लीं आसात लिमिटेड आनी थंय प्रेज आनी वर्शीप ना हांगा प्रेज आनी वर्शीप म्हळ्यार वाखणेचीं गितां गावचीं स्तुती गितां गावचीं आनी ती उर्बा दाखोवची म्हणून तशें मेळटा थंय मागणी आसात ती मागणी सांप्रदायीक मागणी म्हणचे सांप्रदायीक रेतीरांत सांप्रदायीक मागणी म्हणटा आमी आनी गायन करता आनी प्रबोधन दिता प्रवचन दिता पूण हांगा आमकां उर्बेन बरोवन मागणें करचें आतवयर घालचें आनी उर्बेन मागचें मागीर ताळयो पेटच्यो आनी सक्तेन गावचें एनर्जेटीक सिंगींग म्हणटा आमी सक्तेन गावचें आनी सावंड हाका चड म्हत्व दिवची आनी एनर्जेटीक सिंगींग म्हळ्यार आमी इंग्लिशान ग्लोसोलालिया म्हणटा हालेलुया 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 ग्लोसोलालिया इल्लेशें हालेलुया म्हणून हर एक लोक बाबाड म्हणटा एका ताळ्यान हालेलुया म्हळ्यार देवा स्तुती जावं म्हणून देवा करगान जावं म्हणून प्रेज द लॉर्ड म्हणून देवा उगळसिया म्हणून हालेलुया करता आनी परत तें कॅरिझमॅटीक रेतीरांत आसा मागीर आनी एक उत्तम एक वतीम गूण घाले म्हळ्यार प्रोफेसी करचें प्रोफेसी करतात थंय खालें जाता कितें जाता आनी खालें म्हणून मुखार कितें म्हणून प्रोफेसी करचें देणें थोड्यांक आसता तें आसा एक प्रोफेसीचें देणें मागीर आनी एक पळोवंक मेळटा स्पिकींग इन टंग्स भासांनी उलोवचें म्हणटा हांव तें आठापून आसा ह्यो एक नव्यो संगती आसल्या वरवीं नॅचरली स्वाभावीक जावन कॅरिझमॅटीक खातीर आकर्शण चड येता आनी प्रत्येक जावन थोड्या पंगडाच्या लोकांक थोड्यांक शांती जा आनी सायलंसार समाधानान शांतीपणान या सायलंसार रेतीर करचे थोडो पंगड आसा थोड्यांक रेतीरेच्यो थाळयो गिळ्यो जायना म्हणटात थोडे ताका प्रिफर करतात पूण चडावत लोक एका वर्गाचो लोक चडावत लोक ह्या कॅरिझमॅटीक रेतीरेक प्रिफर करचें या तिकेचें म्हत्व दिवचें दिसून येता फादर सिप्री आमचे सामान्य मागणे आमकां सेमिनारींत आसता आसतना मेडिटेशन करून शिकयतले शांतपणी बसून ताका आनी ताज्या उपरांत हे मागणें आसा कॅरिझमॅटीक मागणें ताजे वरवीं हे चड परिणामकारी म्हूण तुमी चिंतात गी पळय निसाकी परिणामकारी दुबयांत आसतना पळयलां हांव दुसऱ्या ह्या जागांक रेत्रेक आपयतालो प्रत्येक जावन कोंकणीक थंयसर फादर डॅनियल मिटालियन प्रियस पाद्राप आसलो सामान्य फादरापाक आपयल्यार रेतीर दिवंक केवळ 400-500 लोक आनी कॅरिझमॅटीक म्हणल्यार 2000 चड लोक येतालो आनी इगर्ज भरताली कित्याक एक कारण जावंक पुरो तांच्या गरजांक लोकांक वस्तू गरज आसात या समस्या आसात
तांच्या समस्यांक पर्याय मेळटा तशें दिसता कॅरिस्मॅटीक रितीरांनी त्या भाशेन लोक हरियारेनी येता हरियारी फादर डॉल्फी तुम्ही सांगले या कॅरिझमॅटीक रेतेरांनी ग्लोसोलालिया म्हूण सांगल्यार हालेलुया म्हणचे हात उबारन ताळयो पेटून मागणे म्हणचे आनी थोडे पवटी शब्द परत आनी परत म्हणचे जेजून काले म्हळ्यार तुम्ही मागता आसतना भितरल्या कुडाक वसा आनी थंयसर मागलोलो आनी पळयल्लो सर्गीचो बाप तुमकां ताचें इनाम दितलो मागणें आयकतलो म्हणून हांगासर व्हडल्यान मागचे ताळयो पेटचे ताजे उपरांत गितां गावचे परतान परतान तेंत गावचे हे रेपिटेशनांनी मस्त आसता कित्या खातीर एक पावटी सांगल्यार देवाक आमी एक पावटी सांगल्यार पावना गी आतां कितें म्हण सांगता म्हळ्यार सांग पावलो तो सांगता तो थेसलोनिकांक तुमी अर्गां दिया स्पिरितान बरोवन उमाळोवन अर्गां दिया म्हणून आनी पुरा आनी ते शीस वयल्या आसतना तो मागता आसतना तांणी मागण्यार आसता आसतना तांणी पळयतात म्हणून तांचेर देंवन आयलो म्हणून स्पिरितान बरले ते म्हणून आनी भायर गेले आनी तांणी हातूंत स्पिरितान बरोवन लोकांडे उलयले म्हणून आनी 5,000 कन्वर्शन जालें ते पेंतेकोस्ता दिसा तांणी स्पिरितान बरोवन मागलें म्हळ्यार तांणी अशें रावन हे ट्रेडिशनल विशय सांगोना तांचो अणभव तांणी बरयल्या अणभवान ते खतखत्या उर्बेन ताणें सांगलें ती उर्बा तांकां लागली त्या उर्बेन सांगलें आतां सांग पावल जाल्यार तो ताच्या सगळ्या गलेशकारांक जावन दी या कोरिंथीकारांक रोमाकारांक बरयतना तो हें सांगना की म्हाका बालमनशान सांगलें जिवान जालो म्हूण ती मेळ्ळी ताणें सांगलें ह्या अपोस्तलान सांगलां म्हाका मेळ्ळो जेजू म्हणून म्हाका मेळ्ळो तो खतखतीत उर्बेन ताणें सांगलें ताची ती खतखती उर्बा ते लोकांक थंय परिणाम हाडलो हांगा कितें म्हूण सांगता म्हळ्यार तो प्रिचर कितें म्हळ्यार तो देवा मेळ्ळ्या बरीत हांव देव गॉड एक्सपिरियन्स आहा पळयतात म्हणजे करपा म्हणजे द करंट यूग ऑफ ग्रेस इज फ्लोईंग इन मी तेका ओत्तू दिवंक ओत्तू दिता ते सक्कडी हांवें पळयलां कॅरिझमॅटिका थंय तांणी ओत्तू दिवचे करंट ऑफ ग्रेस फ्लोईंग इन दॅम ती करपा तांचे थंय वळो त्या हॉलांत वळुल्या बरीत बगता आनी अशें मागतना पळयतात वळुल्या बरी आमकां ते अणभव जाता एकट्यान तांचे म्हत्वाचें उलो कृपेचो वळो ते व्हडल्या बरी वर्णिता देखून तांकां ते आकर्शीत जाता एक आनी मागण्याक सकाळीं जाल्यार ते भितर दुखी आशिल्ल्यांक प्रत्येक जावन भितर जडाय आशिल्ल्यांक वजन वयतल्यांक वजन म्हळ्यार बायलांनी काळजा भितर बाळपणांत हांव थोड्यो दुखी आसतात कितें म्हणली उतरां आसतात या कश्ट आयिल्ले पर्यार मेळ्ळे आसतना आसात तसले आनी थोड्यो एक भितर तांकां तांच्या गोंयानी दुखयलें बगसुणां या तसले कारणाचो लोक आसून करगता लोक ही वजान कुडीच्या पिड्याच्या चड वजान ही वय कुडीच्या पिड्या जाल्यार दिसता एक गाय आसा ते बोलाम घालतात बांदतात गुण जाता ह्यो दिसानातल्यो पिड्या गुण करूंक इल्ल्योश्यो कश्ट आंतरीक पिड्या देखून इन्नर हिलिंगा वस्तू दितात जायतो लोक हाश येता इन्नर हिलिंगा हें ग्लोसोलालिया तुमी आतां म्हळें हें ग्लोसोलालिया म्हळ्यार हालेलुया आमी रिपीट करनात आमी चड म्हणटा काल्याक म्हण सांगल्यार तें इन्नर हिलिंग जाता आनी सायकोलॉजीचे रिसर्चीस चल्लां ताच्या विशयांत मुखार येताना आमी पळयतले हांव रिसर्ची सांगता काले म्हण सांगल्यार अशें पुरा बावडतान बरोवन देवाच्या कृपेन देवाच्या आजारपणान मागतना ह्यो भितरल्यो दुखी उणी जातात एक आनी एक मेन कारण लोकां वडूंक आतां इतलो लोक पडटा येता आनी सोदून हांगा येता कित्याक म्हण सांगलें ह्या कॅरिझमॅटीक रेतीरांनी कितें जाता म्हण सांगल्यार लोक येताना ही जड आयतांची हाळो जाता 10 जाणां ती सांगतात देखून थोंडपाशी म्हणटा आमी ओरॅलिटी थोंडपाशी एकामेका सांगोणेचो लोक आतां आमी हांगा रेतीर मंदिर सुरू केलें डिवायन मर्सी रेतीर सेंटर सुरू केलें म्हाका एक ह्या जाग जावन एक 25 वर्सांचो अणभव आसुल्लो वय एक फ्रांसीस रेबेलो सांगाता मेळचें 2-3 रेतीर एटेंड जाल्ले फ्रांसीस रेबेलो जेजुईट पाद्राबो तो बरो एक पक्का कॅरिझमॅटीक म्हण येता त्या तेंपार ताचेर ती देणी आसली आतां ह्या बॅकग्रावंडाक म्हाका सांगयत कित्याक म्हळ्यार तो देवा मेळ्ळ्या बरी उलयतालो देवाचो अणभव जाला म्हाका एक सांगाचे हें म्हाका मणियारपण दिलां सांगाचे म्हणल्या खातीर तो सांगनातलो देवाक मेळ्ळा म्हाका अणभव तो सांगतालो थोंड भाशेन सांगतालो थोंड भाशेन चड वतू ताका ती खांतारां काडा म्हणा हें करा बूक पळया पेज नंबर आनी कांय ना थंय तो खालींक 2-3 लायन शिकयतालो 10 पटी म्हळ्यार ते सांगल्यातल्यान तितलें खाणाक आनी येतलें ती उतरां ते थाळ तो थाळो आनी पुरा ताची 2-3 लायन तो शिकयतालो आतां 25 वर्सां आदी विजय सांगात आमी थोड्यो रेत्री हांवें केल्ल्यो डिकान जावन आसतना ताचे उपरांत विजय मॅनेजर्स तो एक नांवाडी कॅरिझमॅटीक त्या कालार तो
आणि तोय तशेंत ताचेंत गडली दोन तीन खंतारां आली तशें ती खंतारां म्हणचे रिपीट 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 करचे ते लोकां बरें जाता कांय बूक ना कांय ना तळयो पडोवन आनी पुरा हे ताळयो तापडटना हावा बावा घालता ती इमोशन्स भायर येतात लोक रडटा त्या दुखानी भितरली दूख करगोवन भायर येता ती दुखाणी आणि चड दुखान जाताना दुखानाका रडानाका तूं दोळे पुसा म्हण सांगना कोणी रडोंक मात वस्तू दितात ती भितरली दुखी भायर येतात तशें तुमी म्हळें ह्या कॅरिझमॅटीक रेतेरांनी लोकांक बरें लागूंक एक तांतू आसलो आमशा कालिंग म्हण सांगल्यार प्रॉफेटीक मेसेज आसा आनी ताज्या मागीर ह्या रेतेरांनी हांवें पळयल्या प्रमाणे एक लोकांक खालें आकर्शण भोगता म्हण सांगल्यार गूण जातात अशें म्हणून आतां सांगतात का तो रेतेरान इतल्या जाणांक गूण जालें इतल्या जाणांक बरेंपण जालें म्हणून तुमकां कितें भोगता हें गूण जालें म्हणचे हें निज जावन गूण जाता की या अशें उसार सांगचें मात्र गी म्हणून गूण जावच्यो 5 वाटो आसात फादर 5 वाट्यांनी म्हाका कळयल्या प्रमाणे आनी हेर फादराबांचें प्रिचींग इनर हिलींग करचें या हिलींग करचें फादराबाडे मेळोवन आतां फादर वल्लूरन अगस्टीन वल्लूरन ताचें आयकोन आनी जे फादर जोझफ एडाट्टू हांगा लंडनांत हांव करता ताची पावरफूल आसा रेतीर थंय थावन डिवायन UK म्हणून तांणी सुरू केलां थंय थावन तांचे हांवें थोडे सर्मनी प्रायक केलात आणि ते परिणामकारी आसात ना तांतू तांणी ते सतान आनी तेंची येतात ते प्राजीत करतात आनी कॅरिझमॅटिकाची एक लायफाक सरी जाल्ली जिणी सिंपल लायफ आनी जेजून आशिल्ली जिणी हे जी येतात म्हूण म्हजे अभिप्राय हे फादर वल्लूरन जावं दी फादर जोझफ एडाट्टू जावं दी म्हणून आमचो फादर फ्रांसीस रेबेल्लो जावं दी आनी युजीन रेबेल्लो जावं दी नवाड्डेक एक्सॉर्सिस्ट ते पुरा ही शांतीपणाची जिणी जी येयल्यात म्हणून आमी दोळ्यांनी पळयलां आनी आमी ताका साक्षता का ह्या आमच्या थोड्यांक आतां गूण जायचे जाल्यार आमी सांगचे 5 वाटो आसात पयल्यान देवाच्या आजारपणाचो अणभव बघचें देवाच्या आजारपणाचो अणभव बघचें तें गूण जावंक मुख्य कारण म्हणून आमच्या सायकोलॉजीचे रिसर्च पेपरूय सांगता देवाचो अणभव आनी पुरा म्हणून स्पश्ट करून सांगना जाल्यार तें ट्रान्सेंडेंटल पावर आनी प्रवूच कर देव म्हणना जाल्यार ट्रान्सेंडेंटल पावर म्हणटा ट्रान्सेंड म्हळ्यार संवसारा बैलो पावर संवसारा बैली सकत दिसानातली सकत आमी ताका देव म्हणटा ते देव म्हणनात हे सेक्युलर सायकोलॉजी आतां तगली सकत वचन त्या सक्तीचो हजारपणा विशयांत आतां जेजूय म्हणटा संवसाराच्या अखेर हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणटा ते एक मुख्य देवाच्या आदारपणाचो अनुभव गूण जावं दुसऱ्यांक खालें म्हणटा हेब्रेवकारांक बरयल्या पत्रांत 13:5 या आमी मुस्तुबटी हांव खोट करता 13:5 हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 13:5 तुका माजात दिता भिये नाका म्हणल्यार धैर्यान देव सांगता जेजू तूं उलयता तुका माजा दिता तुका गूण करता तुज्या सांगात आसा तुका सांबाळटा चलयता म्हणून ह्यो वर्स जेजू सांगता अगली उतरां आयकतना आतां म्हाका कोणूच ना आनी म्हाका गत ना हांव गूण जाता गिनांगी म्हणजे आतां देव सांगता म्हणटाना देव सत्यवंत म्हणटाना लोकां थंय एका तराचे भरवोसो उदेता तांच्या थंयत तो भरवोसो आमी घालो न्ही तो भरवोसो तांच्या थंयत हांव घेता हे भरवोसाचे म्हळ्यार हांव जी येता म्हणटाना तांचे थंय रावल्यो ती एनर्जी म्हणटा आमी आनी तले ती झोन्स ऑफ एनर्जी म्हणटात आमच्या थंय एनर्जी झोन म्हणटात त्यो थंय रावल्यो जाल्यार एक उठ्ठाना हात वयर वचना आनी पुरा तो आत 2 दीस वचना 3 दीस हात वयर वचोन ते दरखण येता ते कॅरिझमॅटीक आयिल्ल्या वेळार गूण जाता कित्याक ती एनर्जी झोन मूव जाता ते आमचे ते मेडिकल फिल्डान सांगता एनर्जी झोन म्हणून सांगतात ते मूव जायनासल्या वेळार ताका वखदान दिवन काडूंक जायना एनर्जी झोन ती एनर्जी रावल्या करंट दोळ्यान दिसना ते धाकटेरांक कळटा की खंय ब्लॉक जालें जाल्यार शीर कट्ट जाली जाल्यार मासा प्रॉब्लेम जाल्यार बॅक्टेरिया आयला जाल्यार डॉक्टर गूण करतात ते बरा ही दिसानातली सकत रावल्या ती मुवमेंट जायना दनखण येयला म्हळ्यार तांचे थंय वखदां नात आनी सडावत रेतिरेके लोक सडावत येतलो धाकटेरां वचून चलवून आयिल्ले लोक थोडी आतां एसिडिटी आहा ते धाकटेर वखद दितात वचना ती म्हळ्यार मतीन खंता काळजान दुखा त्या दुखीन ती एसिडिटी जाता फादर सिप्री आनी फादर डॉल्फी तुमी कोणी एकल्यान जाप दिवता म्हळ्यार आमी सादारण पळयता ह्या रेतेरेंच्या वेळार इतल्या जाणांची तकली पडापड गूण जाली इतल्या जाणांक टेन्शन गेलें तांचें आनी इतल्या जाणांक बरी न्हीद पडटा अशें प्रमाणे म्हणटात जेजून कुरड्यांक दिश्ट दिली तोंड्यांनी सल अशें केलें म्हळ्यार हे पुरा दिश्टचे गूण जाल्ले संगती आनी सांप पेद्रुन तोंड्याक उठ आनी सल म्हूण सांगलें आनी ताजे उपरांत सांपा उलून बूत लागले चेडवाक ताका कालें गेलें म्हूण ताजे तावन बूत सोटयलो सगळ्यांनी पळयलें
आता ह्या कॅरिझमॅटिक आमच्या रेतेऱ्यांनी पळोवनचे काल म्हळ्यार आंतरीक दिसनातलेल्या संगती विशयात मात्र गुण जाले म्हणून सांगचे आनी थोडी जाणां म्हणटात हात उखलतात वय म्हाका गुण जाले म्हणून तशें म्हळ्यार केवळ तुम्ही आतां सांगिल्ले प्रमाणे 20 सकत दिसना ती एक सकत तशेंच आंतरीक थोडे पिडा असतात ह्या रेतेऱ्यांनी खाली तसले मात्र पिडा गुण जावचे की हे बायलेय पिडा गुण जातात गी म्हणून म्हळ्यार दोळ्यांक दिसचे तले आसात पळय असरिया या पिडा तसले गुण जातात की खाली आंतरीक पिडा मात्र गी म्हणून आतां हे 5 फावट गुण जावन सांगता एक देवाचें आजारपण बाबडताचें थळ एक तें गरजेचें गुण जावं तें म्हळ्यार तें बॉल दिता देव म्हाका बॉल दिता देव म्हाका जतन खणयता देव म्हाका हेल्प करता देव म्हाका सांबाळटा म्हणून ह्या उतरांचेर मिनिसोटा रिसर्च सेंटर अमेरिकाच्यांनी मिलियन्स ऑफ पयशे घालून थंय रिसर्च केलां हजारांनी लोकांक काणून 20 वर्सां कोण तांणी रिसर्च केलां तें पेपरार ऑनलायनार मेळटा त्या रिसर्च ते आनी डॉक्टरांच्या उपरांत तांचे स्टुडंट डॉक्टर म्हणून 20 वर्सां डॉक्टरांनी त्या पेशंटाक दनखणयल्या पेशंट तो जिवंत आसा जाल्यार ताच्या घरा वचून हर एक खंतार ताका क्वेश्चन करून रिसर्च केलां तांणी म्हणचें खालें म्हळ्यार बावडट्या थंय पिडेस्तान थंय बावडता आसा जाल्यार देवाचें आजारपण आसा जाल्यार तें गुण जावचे पिडा तांकां 100% दिसून आयल्या कोणा बावडत ना देवाचेर फातयेनी ना या देवाचेर संबंद तांणी दवर खणू ना गुण जावचे उणें मरण पावल्यात आतां तांणी 10,000 लोकांक समिक्षा केली जाल्यार दीस येताना कोण पळावन देवा फातयेना म्हणले मनीस 2 वर्सां 3 वर्सांनी मेल्यात पूण देवा फातयेना देव आसा म्हणल्यांक आयिल्ली पिडा कॅन्सर मोस्टली तांणी हें रिसर्च केलें कॅन्सर पेशंट्स 3rd डिग्री 4th डिग्री कॅन्सर पेशंट वाचून उरले त्या पेशंटांनी मस्त वर्सां गुण जावन वाचल्यात ते म्हळ्यार देवाच्या बार घालून देवाचेर आजारपणाचेर तो म्हजी जतन खणयता तो म्हाका गुण करता म्हणलें हें देखून पयलें गुण करच्यान खालें म्हळ्यार देवाचेर विश्वास दवरचो देवाच्या आजारपणार आनी दुसरें खालें म्हळ्यार देवा लागीं कॉपरेट करचें तांणी पिडेस्तांनी थोडे देवा सांबातीर कॉपरेट करनात आतां नामानाचेर दाखलो दिलो दिवचो जाल्यार तो प्रवादी सांगता ताका नामानाक सांगता सिरियाच्या नामानाक कोडवाची पिडा जावन येताना तूं वच जॉर्दानांत ना म्हूण तो कॉपरेशन दिता पयलें दिवंक आयकना तो मागीर प्रवाद्याच्या उतराक तो मागीर खाल जाता सगळें उरलें ताका प्रेशर घालतात वचून नाही जेत म्हणून तर जो कॉपरेशन करता नांव नासतना गुण करून दी हांव कॉपरेट करना म्हणना देखून देवाच्या उतराक आमी साकार दिवचें पडटा देवा कडेन साकार दिलो जाल्यार पिडेस्तांनी देवा कडेन साकार दिलो जाल्यार गुण जावचे आमी लक्षणां पळोवन येता एक कॉपरेशन 3rd खालें म्हळ्यार गुण जायचे जाल्यार आमी देवान आमकां जानवाय दिल्या ती जानवाय दिल्या जानवायचें मूळ देवान आमकां ताच्या सरक्याच्या रुपाचेर रचला म्हळ्यार आमकां त्या जानवायेंत भाग घेवंक पात्र घेवंक पार्टिसिपेट इन द विजडम ऑफ गॉड आमकां दिलां आमकां जानवाय दिल्या आतां दाक्तेर आसात कोणाक ते हॉस्पिटल आसात कोणाक आनी वखदां आसात कोणाक ती आमच्या खातीर त्यो वखदां आनी गुण जावची पिडा तर आमी देव गुण करूं दी म्हणून तें देवाक आमी केलेल्या बरी जाता आतां एक 8 ब्लॉक जाल्या 4 ब्लॉक आसात म्हाका आनी सिरियस जाला ना देवा हॉस्पिटल नाका डॉक्टर नाका वखदां नाका मागणें करून गुण जायचें म्हळ्यार वय रगत कुडींत उणें जाला म्हजो तेकलो रिलेशन आमची समोर सोडून एका पंगडाक चललो त्या पंगडाच्यान रगत खणें उणा वय म्हाका आपयलो हांगा हांव गेलो ताका गुण करूंक न्ही म्हजो खाजन देखून तो वय आनी बरो भुरगो आनी पुरो आतां इतलो सांबाळ मेळटालो व्हडल्या कंपनींत जालो हायली क्वॉलिफायड तो इतलो सांबाळ मेळटालो तो सांबाळ पुरो तो ताका दितालो त्या ग्रुपाक दितालो तांच्या खातीर वो खासच आयना सोमाऱ्यांत रावलो देवाच्या मोगार पडोवन तोले तांणी ताका ती थावणमणेची ताची बदलावण तांणी हाडली मतींत वय तो लोक कन्विन्स्ड देवा खातीर हांवें जियेचें म्हणून ओलो बरो तरणाटो इतलो बरो आसलो घरान भक्तीन तांणी आवय बापायन वाडयलो पण म्हज्या आंटीन बारी मोग केल्लो मांयच्या बहिणीन तो त्या ग्रुपाक सरवालो आनी ताका आस्पत्रेंत पावलो तो व्हडल्या आस्पत्रेंत हांगा तो पुणा गेलो ताका उरोवच्या खातीर आनी तो आयलो आमी रडलो आनी तो सांगता कोण ना म्हाका रगत दिया म्हणून तो आमी सांगलें दाक्तेर म्हणलो म्हजे कडेन आमी सांगलें बरें ताका कळटा ताका मतीन खालें ट्युमर जाल्लो तो ऑपरेशन करचें ताका रगत दिचें ही रगत दिवंक सोडिना तांचे फास्टर आनी बायल तांतली थंय खंय गेल्लो नॉर्थ इंडियन काजर जालो तो वळख जावन तशें देखून आमी देव जानवाय दाक्तेर आमच्या खातीर आसात आतां म्हाका पिड्या लक्षणां वचून म्हज्या दाक्तरा मेळटा खाली खाती खोरजूचें आसा जाल्यार खाली उदळार साबण चड जालां जाल्यार हांव नवड्डी डॉक्टर आसा डॉक्टर जेरोमिटला घेता खाली फिजिकल हें पेन ताप आनी जालो जाल्यार क्रिस्टोफर पायताड येता आडांचें जाल्यार डॉक्टर एडवर्ड नाझरेथ आसा आनी तशें आनी नवड्डी डॉक्टर आमचो डेंजल पिंटो आसा कलें सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम कोण लोक आयलो जाल्यार कुडले आमी ताका रेफर करता तो येता आमकां तशें आनी थंय थोडे जाय आमचेर जाता थोडे टी डॉक्टर केरोलिनी गुण करूंक जाय न्हू वखदां दिवन ती आमच्या हरशीं धाडटा 15 वर्सां म्हणून
देखून कावन्सिलिंगाक काम करता डॉक्टरान थंय सायन्स थंय फिजिकल वर्ल्ड आतां हांव कुडीची पिडा गुण जायनातल्या वेळार तांकां दुखां ती दूख नीज तांकां हात वयर वचून खोलीन रडतात बो मारतात म्हणना पोटान दूख आसा खोटीन दूख आसा डॉक्टरां मेळना पूण ती पिडा ना थंय पिडा ना ती भितरली पिडा दिसनातली पिडा खोली बोगडांनी धरून काडून ती सोमॅटीक डेल्युजन म्हणटा आमी ताका सोमॅटीक डेल्युजन म्हळ्यार भ्रमे सोमॅटीक म्हळ्यार कुडीचें कुडीची एक दूख ती डॉक्टरां मेळना आनी आमकां असो येतात थोडे फावटी तांकां कठीण आतां पांयांत उजो खंयच्यान उजो येवचो येवन पांयांत उजो पेट्टा म्हण येवन रडटात म्हण पळयल्यार उदक घाल्यार आयसांत पांय दवरून बसतात आतां आनी ते आमचो कॅरिझमॅटीक रितीन गुण जाता ते डॉक्टरा वरून गुण जावन कितलीं वखद आमकां दाखयतात इतल्या वर्सांची इतल्या पेपरान दाखयतात हळू चिटी हळू चिटी पूण दाखयतात हळू डॉक्टर धाडले त्या डॉक्टरांनी पुरा वखद दिलो तशें पूण कारण कांय ना वयता आनी चिंतून अशें कोण ना म्हणून अशें कोण ना म्हणून डॉक्टर आनी असली घडये घडये वचून डॉक्टराक वचतात डॉक्टर वखद दितात कले हांव पुरो म्हणून त्या नमनेचें येता देखून देव जन्माचें मूळ देखून डॉक्टर जायत वखदां जायत अस्पताल जायत पूण सगळ्याक थंय पर्यार ना तांचे कडेन डॉक्टरा लागीं पण तें आतां सांगचें जाल्यार हे डेल्युजनाक तांचे लागीं कांय ना डेल्युजन भ्रमे मात्र भ्रमे आतां कोणेंक तुका दुख येयलां आनी कोणेंक एक सांगून तूं म्हाका जल्मानांतल्यान तूं बरें म्हणलें आवयन एका भुरग्याक तूं काळें तुका कोण मेळटा म्हणून ही आयिल्ली हांवें दाखलो सांगचो तुमकां तशें मागीर एक अविश्वासपणान तिका दुखलां एकल्याक वय तशें मागीर एक त्या बायलेच्या कुटुंबांनी काल सांगिल्लें न्हवऱ्याक कठीण दुखलां वय ताका आतां सगळी कठीण फाटपणी कितलें डॉक्टर ऑपरेशन करचें म्हणटा वो बी येता पूण आमी आतां ताका खाली कावन्सिलींग करून मागण्या बसून थंय आमी आमचें खरेंच म्हणजे मागण्या करता एक वरां इनर रिलिंगाचें थंय आनी तातूंत बसून आमी आमी मागता वत दवरून आनी परत ग्लोसो लायल्या परत करता आमी व्हडल्यान हालयलुया म्हणून आनी आमी कितें जाता त्या सगळो लोक मागतना ते मिस्टीक ट्रान्स जाता मिस्टीक ट्रान्स म्हळ्यार हे तुमी एक घडी त्या घडये ह्या संवसारांत आसात की ना म्हणल्यार बरी आमकां बघता आतां कितलो पावस आयल्यार आमकां ताचेर पडोवन वचना चड म्हळ्यार त्या नमणेचें वातावरण भितर आसा आमी आनी देवा थंय एक जावन पळयता तर एक्सपिरियन्स ही पिडा भितरली दूख उबन येता हिलींग मेळटा मागीर तो दूख आनी कांय ना आतां हांव तो भायर दुबाय परतून गेला तशें हें तिसरें मेळट देवाच्या जन्माचें मूळ दवरचें तिसरें चवथें मेळट काय म्हळ्यार गुण जाय जाल्यार फॅमिलींत हांव सपोर्ट फॅमिलींत हांव सपोर्ट मेळचो मुख्य गरज कित्याक म्हळ्यार आमचें मेलोन युनिवर्सिटी रिसर्च स्टडी केला तांणी त्या मेलोन युनिवर्सिटी रिसर्च म्हळ्यार तांणी काय केलें म्हळ्यार पर्सनल रिलेशनशीप आसलो लोक आनी पर्सनल रिलेशनशीप नासल्या लोकांचें ताणें पळय रिलेशनशीप गरज घे गुण जावं म्हणून ह्या गुण जायनातल्या पिडेक तांणी वचून उलोवन तांच्या लागीं कित्या पिडा गुण जावन सोदून काडला मागीर सोदून काडटा तांकां रिलेशन फॅमिलींत हांव सपोर्टा गी इगर्ज मातयेंत हांव सपोर्टा गी इगर्ज मातयेचे कोणी पदराब्यान येवन हें तेला येतात गी या मागणें करून येतात गी हे ताका बुजयतात गी फादराबू सिस्टरां जावंक पुरो या ले मिनिस्टर्स जावंक पुरो कुमगारांक दितात गी अशें पुरा म्हणून दुसऱ्यांक खालें म्हूण सांगल्यार तांकां कुटुंबाची येवन विजीट करतात की रिलेशन आहात की म्हणून हें कुटुंबाचो सपोर्ट आहा जाल्यार हांव आसा भियेनाका तुका वखद आनी आमी दिता हांव पळयता तुका मरता म्हणसर म्हज्या घरा राव असो ताका सपोर्ट दिलो जाल्यार ह्या जाकांनी येवन ना जेजून तुका बक्षिलां पथकां बक्षिल्यांत म्हणून ताचे कुमसार कर तो कुमगार कर नितळ केलो जाल्यार ती भितरली गटार मेळोन हिलींग जाल्लें चड म्हणून युनिवर्सिटीच्या रिसर्च सांगता मेलोन अमेरिकाची युनिवर्सिटी ते सांगता ते इम्यून सिस्टमाक शेळ थापक गुण इम्यून सिस्टम तुजें स्ट्रॉंग जाता म्हणटा तांची इम्युनिटी पावर चड जाता म्हणून सांगता तांणी सांगलां खालें म्हळ्यार एक सुरो पिड्यांत जाल्यार एक सुरो आसा जाल्यार तो एक पिड्यांत सांपडटा गुण जावं कश्ट म्हणा दोग आसा जाल्यार तांणी म्हणा उणें पिड्येन पडचें लक्षणां उणें म्हणून दोग जाण आसा जाल्यार एकामेकाक उलोवन करून आनी परत तांचें एक्सप्रेस करून भितरली दुखी काडून तांचे थंय पिडा येवची उण्यो म्हणटा मागीर ते एक जाण आसा जाल्यार पिडा पयस करता म्हणटा पयर पिडा जाता म्हणटा एंत मुणयाच्या ग्रंथांत तो वळो बरयला मुणयाच्या ग्रंथांत अध्याय 12-18 सांगता ते एक जाण तुमी एक सुरो आसा जाल्यार तूं पिडान पडटलो दोग जाण आसा जाल्यार उणी पिडा जाता ते एक जाण आसा जाल्यार तुमी तुजी पिडा पयस करता मुणयाच्या ग्रंथांत तो व्हड 1000 वर्सां आदीं ते आमकां पळोवंक मेळटा मागीर ह्या विशयाचेर कॅलिफोर्निया युनिवर्सिटी स्टडी केला तांणी 6500 लोकांचेर तांणी पिडेस्तांचेर स्टडी केलां आनी तो म्हणटा लोकांची पिडा उणी लांब मेळ्ळें जाल्यार तांचे थंय अत्मीक वाडावळ आशिल्ल्या लोकांक अत्मीक तर सपोर्ट आसा जाल्यार ते म्हणटात लांब आवक जाता मरण उणें जाता आमी रिसर्च करून काडलां मागणें ना जाल्यार आवक 75% उणें म्हण सांगून तांणी रिसर्च केलां
मागण्या ना ते लोकांक ह्या ग्रुपांत 75 लोकांक उणें जालां मरण पावल्यात म्हणून पूण रेग्युलर मागणे 20,000 आसा जाल्यार तांची एज तांणी 92% आसा म्हूण सांगलां हे रिसर्च सांगता देखून मागण्याची गरज मनशाक आसा म्हूण तांणी दाखोवचें युनिवर्सिटीचे रिसर्च दाखोवचें देखून ही 5 मेटां पयलें देवाच्या आजारपणाचेर एक वस्तू दवरचो मागीर देवा लागीं कॉपरेशन करचें आनी तिसरे लागीं देवाची जाणवाय दिल्या आमकां डाक्टरांक जाणवाय दिल्या त्या जाणवाय सायंटिस्टांक जाणवाय दिल्या तांणी वखदां सोदून काडल्यांत ही जाणवाय आमी वापरची यूज करची डाक्टरांक तांकां आमकां परत तांचो मेडिकल हेल्प आमी काडूंची गरज जाता तिसऱ्यांक कुटुंबाचो सपोर्ट आसल्यार गूण जाता म्हूण मेडिकल रिसर्च सांगता आनी मागीर चवथ्यांक आयलें म्हूण सांगल्यार 5व्यांक आयलें म्हूण सांगल्यार रेग्युलर मागण्या आसा जाल्यार रेग्युलर हांव देवाचें संबंद आसा जाल्यार म्हजी पिडा गूण जावंक एक व्हड आदार जावंक पावता म्हणून हाच्या वयर आमी ह्यो संगती घेवन आतां पिडा कॅरिझमॅटीक मागण्यान कितें जाता गे पळयतना ह्यो सगळ्यो संगत्यो आमी थंय आटापता ते लोक दाक्तरी आसात थंय आतां पडटा गेल्यार थंय दाक्तर आसात आमचे थंय कोण आसा जाल्यार त्या दाक्तराची गरज आसा जाल्यार आमी दाक्तरां धाडटा आतां सिझोफ्रेनियाचो आसली पिडा आसलो या बायपोलार पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसलो या बॉर्डर लायन पर्सनालिटी डिजॉर्डर नाट्या पॅरानॉयड पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसा ही पिडा जून जाल्या ही तरणी आसा जाल्यार आमी दाक्तराचें धाडना वखदांची गरज आसना आमी कावन्सिलींग करना हप्त्या हप्त्या पळयता ताका टायम दिता हप्त्या हप्त्याक ती हाडून येतात घरचीं बरीं जातात भुरगीं इस्काला येतात बरीं शिकतात आनी व्हड मनीस कामाक येतात आनी परतून दुबाय तांच्या कामाक आनी परत येतात भायर घालपाक येतात आनी पुरो जाता तशें पूण थोड्यांक वखदां जायत जून जाल्या जाल्यार पर्टिक्युलर जावन पर्सनालिटी पॅरानॉयड पर्सनालिटी डिजॉर्डर सिझॉयड पर्सनालिटी डिजॉर्डर आनी अशें सिझोटायपल पर्सनालिटी डिजॉर्डर बॉर्डर लायन पर्सनालिटी डिजॉर्डर आनी OCD मस्त जून जाल्या जाल्यार ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिजॉर्डर अशें जालें जाल्यार आनी बायपोलार डिजॉर्डर आसल्यार ह्यो आनी सिझोफ्रेनिया प्रत्येक दोन सिझोफ्रेनिया आनी डीप डिप्रेशन आसा जाल्यार तशें जाल्यार आमी कितें करता म्हळ्यार थोडे फावटी कठीण युफोरिया आसता उठचें दोवचें करचें आनी पुरा तळ्यांक कठीण तें जून जाल्या जाल्यार पिडा ताका दाक्तराचें वखद जाय जेत तळ्यांक सोडल्यार ह्या उण्याचें आमचें तावन कितें जाता आतां आमचें तें आयिल्ल्या 70% आमी लोकांक दाक्तराचें धाडिना आमी आमचें थेरपी करता वय आतां असलें सगळें मस्त बरेंपण जाल्लें पळोवंक मेळटा ह्या रेतेऱ्यांनी थोडे अशें आसात हांव म्हळ्यार नांव आनी कांय सांगना पूण तुमकां कळीत आसा म्हूण चिंता हांव थोडे रेतेरे गेल्ले आतां तुमी ओडल म्हळें तांकां आमी रोडोवंक वस्तू दिता म्हूण सांगल्यार दुखां ती देंवन वचचें भितर आसलें कितें दूख आसा ती दूख हील जायचें जाल्यार रोडोवन वचचें थोडे फावटी अशें आमकां आयकोवंक मेळटा कॅरिझमॅटीक रेतेऱ्यांनी थंयसर एक गिल्ट फिलींग क्रिएट करतात अशें म्हणून आनी थोडे मस्त म्हूण हांव सांगना थोडे बोटांनी मेजत तसले व्यक्ती असलें जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा म्हळ्यार रेतेरेक गेल्ले फाटीं आयिल्ले ताज्या मागीर कितें इमोशनल इम्बॅलन्स जावन या कितें मानसीक पिडेची लक्षणां दिसचें आमकां पळोवंक मेळटा आतां रेतेरेन आमकां मेळचें देवाचें उतर आनी गूण जाता तें कट जाता पूण हें कशें घडटा असले संगती कित्या खातीर एक गिल्ट फिलिंगान फाटी येतात आनी ताज्या मागीर पिडेस जावन कित्याक फाटी येतात या फाटी आयल्या उपरांत पिडा येता हय तुमी सारकें विचारलें हेंच प्रॉब्लेम समस्या आमचो आसलो आनी हें मस्त फातरबातांनी हांवें डिस्कस केलां ह्यो विशय गिल्ट फिलींग हाडचें हे कांतोनी भितरली कांतोनी कठीण कांतोनी हाडची ह्या कांतोनी रेतीरेन बरें करच्या बदलाक तांकां पिडेस करन तांच्या वय अपसेट केलां हांव तुमी सांगलें सोमा हें थोड्या रेतीरेनी थोडे रेतीरेचे प्रसंगदार कारण करता का ते इतलें उस्तितात की वस्तूंचें बरें हांव ना म्हणना वस्तूंचें इल्लेशें वस्तूंचें बरें तांकां रडोवंक कारण जावचें कितें म्हळ्यार आमच्या सायकोलॉजी क्लिनिकल सायकोलॉजींत आतां आमी कावन्सिलिंगांत मेन केलें कथार्सीस म्हळ्यार तुमच्या भितर आली दूख तुमी भायर घालूंक येता ती वसनांतल्यार गूण जायना ती गूण जावच्या खातीर त्यो थोड्यो संगती सांगून पथकांनी सांगून त्यो वस्तूंचें ती कशें बरेंपण म्हणटा वस्तील्या उपरांत गूण करचें न्हय ते गूण करचें ते सुकोवन पडटात गूण करूं ना इतल्यार सोडलें जाल्यार ही दूख हाडून तो येतात देखून ते कावन्सिलींग कर दुखाचे इनफिलींग आनी करता आमी इनफिलींग म्हळ्यार पळयतात मागीर काडून गूण करचें म्हणून ते गूण करचें टॉक जायचे ग्रोथ टॉक म्हणटा आमी ग्रोथ रेतीरे आतां फादर अगस्टिनानी म्हळ्यार पयले 2 दीस हें वस्तूंचें त्या टायपाचें आसता तिसरो चवथो 5 दीस गूण करचें वस्तू दिवचें आमी वस्तूंच्या मात्र थोड्या कडेन म्हळ्यार सुरूच हांव एंड म्हणसर दुसरे हे प्रबोधक येतात प्रवचन दितात थर्मावन दितात पुरा लास्ट घडी बरें वस्तून घालून येतात
आनी लोक ते उस्तून गेल्या उपरांत ही दुखोवन येता ते गिल्ट फिलिंगाक कारण जाता ये आनी थोडे कडेन कापाटीत आसात आनी तांचो इरादो तो दुसरो तो पळयतात म्हळ्यार वाडोवंक बाबर्थ घट करूंक देवाच्या मोगांत वाडोवंक पेल्याच्या मोगांत वाडोवंक ह्या मोगाची खारयां करूंक मदरतेदान केल्या ताका गोतू दिनात ते आपणाचें पर्सनल अजेंडा कालिंग आसता हे कापाटी प्रवादी म्हणयत ह्या टायप ते काल करता म्हळ्यार लोकां ते गिल्ट फिलींग काडयतात आनी तांकां जाय जाल्लें थोडे दुडवाचें संपातू तें हें परत ताका वस्तू दिवन तशें जावचें म्हाका आयकूंक मेळटा कशें कळटा आतां एकलो मनीस तो जेन्युइन गी प्रिचर म्हळ्यार रेतेर दितलो मनीस या खंय केंद्र ते जेन्युइन गी अशेले लोकांक काय म्हणटात यूज करतले मनीस की म्हूण कशें कळटा ते इलेक्शन कश्टांची गजाल ती जेजू म्हणटा एक रूख ताच्या फळावरी कळटा ताच्या जिणेची साल आनी ताणें ताचो जिणेचो अनुभव मागीर ताची बावडतान ताची गुंडाय कितलो गुंड आसा गे म्हणून तें ताच्या उतरांनी कळटा थोडे फावटी शालो अलत बायल्यांक येवन सुरू केल्यानंतर पिड्या विशयान सांगूंक उस्तूंक तो सुरूच उस्तिता जाल्यार देवा ते आमकां वरिना जाल्यार तो कापाटी म्हूण दिसून येता कळटा गुंडाय नातल्यार उतोळ जाल्यार आनी सांगचें एक करच्याणेक जालें जाल्यार वय करच्याणेक फॉर एग्जाम्पल आमच्यात कोडयाळांत इतले बरे मागण्याचे पदराब आसात आमच्यांत एक आतां रेतीर आतां रेतीर आयकोनशाला देसीचे ते पदराब सिनियर पदराब सोडून ज्युनियर पदराब हांवें थोड्यो रेतीर तांचे टॉक आयकले इगर्जेनी पळोवंक मेळटा काजाराच्या लग्ना मिसा वेळार खोले गुंडायचे खोले बरे सरमाव हांव सरमाव कशें बार हुशार आनी दुसरे सरमाव सांगताले रे हांव बसून पुरो ए टू झेड ताणें सांगलें एनालायज करता म्हाका ती हांवें सोय करून गणयल्या कंप्लेन करता हांव डीसीजीचे पदराब बापूर बायचे सरमाव सांगतात बरे तयार करून गुंडा येता न्हू सांगतात तो विशय सांगता आमकां कळटा हांव थियोलॉजी बॅकग्रावंड प्रमाण शिकल्या वरवीं म्हाका कळटा आनी इतल्या वर्सांचे सरमावनी हांव गुण तयार करता एक विशय येयलो जाल्यार देवाचे उतार वाचून नियाळो न्हू आनी हेर पदराब कितें म्हणटात प्रिचर्स काले म्हणटात म्हणून आयकून म्हजो तो थर्माव तयार करता तशें देखून म्हाका खुशी जावचें म्हळ्यार प्रत्येक जावन डीएसीचे पदराब सडावत बायल्या कामांनी ते तांच्या कामांनी ते बरोवन आसतात पूण तेय बसून गुण चिंताप करून डीप हेची तितली जाणवाई तितलें शाणेपण तांचे लागीं आसा बावड ते दिसून येता आतां अशें आसतनाय म्हाका अजाप जावचें कांय म्हळ्यार हांच्या लागीं हेच्या बदलाक भायर थावन तो मागण्याचो मनीस आतां बरें पदराब न्ही जाल्लो एकलो हाडून हांची गुंड हांकां गरजा गुंड अत्मीक डिरेक्टराची गरजा हांकां गुंड व्यक्तीची बरीं फळां आशिल्लो रूख अत्मीक फळां आशिल्लो रूख तोलो गटायचो मनीस जायचे हें शालो कोणाक धरना आतां आमच्याच गांवांत म्हण सांगेत आमी आमच्याच डीएसीजीक सरवारले थंय थावन न्हवरो भायर आसा आनी आयलो आनी तुजें प्रॉपर्टी म्हाका ताचे रेकॉर्ड्स दी अशें कर एक जागो आसा अशें कर आमचें व्हडली घर बांदता आमचें साल बांदता म्हूण तिणें हाडून दिलें हो गेल्लो म्हण साहजीक येना ताणें तिका वचून सायन काडून ताणें 85 lakhs म्हण केल्यात 85 lakhs आनी काडून गेले ती आमचे कडेन कितें करचें म्हण विचारता सांगलें हांव तुमी आतां कशें आमचे वरवीं कालें करूंक जाता मागणें करचें तिका बुजयचें मात्र आनी कशें बुजोवचें कसलीं उतरां मेळटात अशें अले कापाटी आसात तिका होलें तिका म्हळ्यार तिका सोमॅटीक डेल्युजन्स आसलें तिका पर्सिक्युटरी डेल्युजन म्हणटा कोण तोय आतां कितें वय थंय अहलें पिडेस्त मनशां सायकोलॉजिकल क्लिनिकल सायकोलॉजीचें बॅकग्रावंड आशिल्ल्या मनशांक ते दरखाण येतात आनी तांचे कडेन प्रॉपर्टी तांकां आसची एक प्रॉपर्टी घर आनी पुरा इतलें बरें न्हवऱ्यान घर बांदलां हांवें गेल्लो तांच्या घरा आनी पत्राप गेल्ल्या मागण्या करना आनी परायल्या शेजाऱ्यांनी आनी आमकां आपण येयलें शेजाऱ्यांनी अशें जाता तांकां गुतूच न्हय दिल्लें आनी तितले 85 lakhs व्हरून काडून गेलो तिशेलो बँगलोर तिशेलो तो कोण कालें बॅकग्रावंड 3 पिट्यांच्या घरा त्याने येवन मागण्या करतालो आनी थाडयल्लो फोन करून हाडयला आनी तो जावन आयिल्लो न्ही आनी थाडयला 3 घरच्यांनी हाडयला 3 तांचे एक 20 लाख कोणा काणयल्या तांचे कडेन कॅश दिल्यात इणें प्रॉपर्टी आडावलो न्हू लोन काडिल्लो जागृत जायचे पडटा जायचे पडटा या म्हळ्यार जेजून सांगले बरें शेळयांच्या रुपार येवचे सुण्या वागता शेळयांक काण दिवच्या बदलाक तांच्या कडच्यान तांकां खावचें शेळयांक तुमच्या लागीं हांव एक सांगूंक आशेतां कितें म्हळ्यार पर्सिक्युटरी डेल्युजन म्हूण जातात पर्सिक्युटरी डेल्युजन म्हळ्यार कोण म्हाका फॉलो करता कोणी म्हाका हॅरेस करता आनी कोणी म्हाका टार्गेट करता म्हणून एक चिंताप कोण ना हें खालें गे म्हळ्यार डेल्युजन खालें म्हळ्यार सूख पातयेनी ही फातयेल्या घट्ट कोणी म्हाका आसा म्हणून अहल्या लोकांक कावन्सिलींग जाय जत्त आतां अहल्या लोकांक कोणी म्हजो म्हाका टार्गेट करता म्हणून तिका न्हीद ना
न्हीद नासल्या वेळार लिवर अटॅक तिका प्रॉब्लेम जाता हार्टाचे प्रॉब्लेम जाता आनी ब्रिदींग प्रॉब्लेम जाता एसिडिटी पुरो सुरू जातात हाका गूण करचे दाक्तराची वखदां पावनात देखून थंयसल्यांक ही सूख फातयेनी काडूंक दाक्तरांनी जायना तांकां ही कॅरिझमॅटीक रेतीर जायचे ही सादी रेतीर आमी वगत बसचें पाद्राबाचो शर्मा आयकलो बरो लागलो आमी उठोवन आयल्या तें जायना हे हाका खाल करचें म्हळ्यार आमी आतां प्रेज आनी वर्शीप करतना तांकां रडोवंक दितना आनी थंयली मोतीच्या आडये ब्राह्म्याच्या विशयान सांगतना कावन्सिलींग करतना ती चलता गूण जातात एक तें जाता दुसरें म्हळ्यार डेल्युजन ऑफ रेफरन्स म्हणून आनी एक आमकां सदांच हांगा मेळचें आमच्या कावन्सिलिंग आयल्या दाक्तराचें धाडून हांव डेल्युजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शना वरवीं जाल्ली आमकां कळोवन येतात ही सूख पातयेनी खाली म्हण आमी सोदून काडटा बसोवन तें काम आमचें उलयता कतारशीच करता इलेक्शन पदरा बसता पुरा करता हांव तितल्या म्हळ्यार हांव सदांच हांव थेरपी करचें हांवें गूण करचें हांवें पदराबाण इनर हिलींग करचें पदराबाण कतारशीच कर तांचे कडेन करून आमी वांटून करून गणयलां चड लोक आयलो जाल्यार पदराबे कडेन बसता हांव कडेन बसता तशें थंय कर म्हजेरशीं येतात तेन्ना पुरा सांगून जाल्लें न्ही आतां म्हजें देवाचें उतार दिवन हांवें गूण करचें म्हाका बरें कॉपरेशन करतात ती हें दोनूय चलता थंय दुसऱ्यांक खालें म्हळ्यार तांचे थंय खालें वचता म्हळ्यार कोणीय म्हाका टार्गेट करता कोणीय म्हाका वायट करता माट मंत्रां करता अशें म्हण ती सांगतात एक चली भायर ती येना घरांतल्यान भायर येना कित्याक म्हळ्यार म्हाका टार्गेट करतात म्हणून हय तो मागीर आनी एक चलो खरेंच वखाद तो खाणेना वखाद खाणें म्हाका किडनी चलता तें चलता म्हाका हें जाता तें जाता म्हणल्यार बे ताका पिडा आसा ताणें वखदां खाणेचें काणूंक खाणेना थोडे फावटी आतां वॅक्सीन आनी परत थोडें काणूंक ना तांदूळ आमकां लगड काडटात म्हणलें भ्रमे आतां आमी इतल्या आजारांनी खाणयलां आमी सुरू काणोना मागीर दाक्तर ते कितें सांगतात म्हणून आमी आयकलें प्रत्येक जाण UNOच्यो WHO डॉक्टर खान सांगतात की म्हणून पळोवन आमी मागीर वखद काडून सुरू केलें आमी काणयलें ते खालें सांगतात की पळोवन देखून थोड्यांनी वखदच काणोना वखद काणोवन तांकां थोड्यांक वखद काणयन आसा पिडा येवन मरण पावलें नासल्यार रेजिस्टन्स पावर म्हण आसता जालें वय मागीर थोड्यांक मॅजिकल डेल्युजन मॅजिकल म्हणलें जाल्यार तुज्या मतीन खालो तो म्हाका वायट चिंता म्हाका कशें कळ्ळें वायट चिंता म्हणून तो म्हाका वायट करता तुमी काल गुणगुणल्यात म्हाका सगळें कळ्ळें म्हणून कळ्ळें तिका ती सूख फातयेनी म्हणून आमी ती वस्तू धरता ती काडटा काडल्या क्षण मनीस गूण जाता नॉर्मल लायफा फाटी येतात मागीर आनी एक सोमॅटीक डेल्युजन म्हण सांगलें आमी सोमॅटीक डेल्युजन म्हण सांगल्यार एक सूख फातयेनी गी तांचे थंय खंयच्या गी कारानाक लागून म्हज्या कुडीन पिडा भरली आहा म्हूण कुडा बरें पिडा कांय पिडा ना आतां पोर एकल्या गेली कांय पिडा तिका ना म्हाका पिडा आसा म्हूण निश्चें काम करचें ना चिंतचें मात चिंतपा फातयेनीचें देखून हें परत कोणाक येता म्हळ्यार अल्कोहॉलीक आसल्या पर्सन अल्कोहॉलीक जाल्ल्यांक पिवणे आसल्यांक मागीर बायपोलर डिजॉर्डर म्हणजे तशें एनर्जी लॉस म्हणटा तो डिप्रेशन आसल्यांक सिझोफ्रेनिया आसल्यांक इल्ले आसल्यांक येता हो लोक त्या तसल्या प्रिचारान सांगता मेळ्ळो जाल्यार ते गरत खाली करतात आलें पुरो दितात गर्त खाली करतात तांकां आपोवन आनी हे पुरो लुटून चलतात देखून आमकां चिकित्साय जाय आमची चिकित्सा म्हळ्यार आमी ती फॉल्स बिलीफ काडटा सूख फातयेनी काडटा एक सरकी फातयेनी घालीचें खाली जागो खाली दवरनोचो सरकी फातयेनी घालचें आमी मागणी आसा आमचे थंय आत्मज्योती आश्रमांत मागणी 10-12 लोक सदां आसता थोडे फावटी लोसोड आसा आनी आमी कोणाक ती मागणी शिकोवंक घातल्या पळय तांकां बरी तरबेती दिल्या ती केशे बावडटान बरयलींत आनी तिके दुडवाची तांकां व्हडा गरज नातलींत गरज जाली दुडवाचे आशेर पडटीत गे म्हणून सकाळांक भुरगीं बरीं आहलीं टिचरां इम्प्रा आसलीं पेन्शनां विंशांनी पुरा तशीं मागण्यांची मनशां मस्त आसात बरीं आसात आमच्या देसीचीं ती हांकां आमी तरबेती दिल्या गेल्या 12 वर्सांत हांव आनी ती गुटीन बायबल वाचची आमी मेन कॅरिझमॅटिकान बायबल वाचीत येतालीं दिसाक एक चॅप्टर म्हण वाचूंक ते आमी तांकां सांगता ओलो चॅप्टर तोलो चॅप्टर एक परत ते नवत्याक वाचून तातूंत कळ्ळें देवान प्रॉमीस केलां हांव तुका देख दितां ताणें बसयलां हांव तुका सांबाळटां ताणें बसयलां त्यो बसोवण्यो आहात एका पेजीन 4-5 मेळटात त्यो वस्तू त्यो युचून काडून हांगा आमी म्हणटा ती 3 पटीन 4 पटी म्हणटाना लोकांक तें देवान बसयलां आनी मेळटा म्हूण ती फातयेल्या वेळार तांचे थंय गिलींग जातात गूण जातात बेन चलतात आदार आसा देव आसा खांबो भियेनाका हांव आसा म्हूण सांगलां हांव तितून थंय मागीर म्हाका एक खुशी जावन देव इश्टा बरी उलयता Isaiah 41 तुमी कांय फॅमिलियर आहात कोण ना आमी एरियेका रित्रीक जावं Isaiah 41:10 म्हज्या तूं भियेनाका हांव तुज्या सांगात आसा आनी घाबरनाका हांव तुजो देव म्हजो सगळो संवसार सरकान संवसार रसल्यान हांव तुका उखलून धरलां तूं सकल नाय म्हज्या हातांत आय मार कोणा भियेचें कोणा भियोवचें गे म्हणून भियेन तक्षण चलता 13th वर्स काल सांगता म्हळ्यार हांवें तुज्या हाताक धरलां आनी तुजें दुख हांवें मेजल्यांत तुका दुखाक कारण जाल्ल्यो हर एक परिस्थिती हांवें लेख करून बरयल्यात म्हणटा खोलें देव उलयता एका इश्टान उलयल्या बरी ना सायबा तुका ताणें सांगिल्लें पुरा उतरां हांवें आयकलीं म्हणून इश्ट सांगल्या बरी देव आमकां सांगता
येन तांच्यांनी आमी सांगून 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 तांकां कन्विन्स करता देव आसा म्हणून ते देवाचेर पातयेनी व्हरता आसतना बे आपापीन चलता. मोगाच्यानो आयच्या संवाद कार्यक्रमाचो आनी उरलेलो वांटो येवच्या आयतारा दिसा आमी सांजेर पळयतले हांव. तोवळ पर्यंत राखून रावया. समट आणि सावाला संसार जाता असताना सगळे आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चढाई आमचो भावार सोम्या चढाई आमचो भावार सोम्या चढाई आमचो भावार सोम्या चढाई आमचो भावार
सवालां हर एका आयतारा सांजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.